एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी आयज परत एकदा हांव तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करपाच्या. तेच्या पयलीं हांव तुमकां सांगूंक सोदता म्हाज्या चॅनलार अशे भरपूरशे व्हिडिओज येता, भरपूरशे प्लेसीस आमी एक्सप्लोर करता, इवन डेली लायफस्टायल दाखयता, डेली ब्लॉग्स आसता म्हाजे, इवन प्रॉडक्ट रिव्यू सुद्दां हांव करता ह्या चॅनलार. सो जर तुम्ही म्हाज्या चॅनलाचेर नवीन आसात जाल्यार सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका, बेल आयकॉन पिन दामपाक विसरू नाका. त्या कारणान म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येतले. सो गायज चला तर आता तुमकां हांव रेसिपी दाखयता आनी आयची रेसिपी हा ती बांगडा कटलेट. सो बांगड्याची कटलेट कशी कितें करतात ती तुमचे बरोबर शेअर करता. सो चला पळोवन घेवया. सो गायज सगळ्यात पयलीं आमी हांगसर 2 बांगडे घेतलेले आसा, पळोवंक शकता तुम्ही कटलेट करपाक. आनी ते बीन बरे मोठे आसा बांगडे आनी फ्रेश आसा. सो हे आमी आतां बरे क्लीन करून घेवया. आमी बांगडे बरे क्लीन करून घेतले अशे आनी हे आतां बरे उकडून घेवया. हांगसर आमी आतां बांगडे उकडपाक थोडे उदक दवरलेले आसा. आतां तेतून ॲड करूया ते दोनूय बांगडे. सो फ्रेंड्स, हांगसर दोनूय बांगडे आमी ॲड केल्ल्या कारण आमी 2 बांगड्यांची कटलेट करपाची हांगसर. तेज्या उपरांत आतां हांगसर ॲड करूया आमी मीठ 1 चमचो, हळद अर्दो चमचो आनी हरवो मसालो अर्दो चमचो. आनी आतां आमी हे उकडत दवरतली, बरे एक 10-20 मिनटां दवरतली कारण बांगडे बरे उकडोंक जाय, बरे शिजोवन येवंक जाय. सो तेका लागून 20 मिनटां तरी दवरतली. तर फ्रेंड्स, हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता हांगसर बॉयल इल्लो आसा. अशें मदीं मदीं चेक करीत रावंक जाय बांगडे. आनी हांगसर पळोवंक शकता बांगड्याची शेप कशी कितें येयली ती. आनी तेका न्हय हळदीचोय कलर बरो येयल्लो आसा, पळोवंक शकता तुमी. आनी हे न्हय मदीं मदीं चेक करीत रावंक जाय कारण ओपन जातात बांगडे. आनीक 10 मिनटांनी आमचे बांगडे रेडी जातले सामके. तर फ्रेंड्स, हांगसर आमचे फायनली बांगडे उकडून रेडी आसा, पळोवंक शकता तुमी. सामके बरे उकडलेले आसा हे. तेंची स्किनूय पळयात, पयले जे हे आसता ते बीन आतां वचपाक लागले. सो हे बांगडे आमच्यो प्रॉपर रेडी आसात. आतां आमी हे जे उदक आसा बांगड्यांचे ते ओतून घेवया आनी मातशे बांगडे थंड जावपाक दवरया. बांगडो थंड जाल्या उपरांत पळोवंक शकता तुमी असो तेजे मांस काडून घेवंक जाय अशें सगळे, जशें की अशें आमी तेचे मांस काडून घेता. सो अशें सगळे जे दोनूय बांगडे आहा तेंचे मांस काडून घेता आनी दाखयता तुमकां. आमी आतां बाकीचे प्रिपरेशन करून घेवया. हांगसर बांगड्यांचे सगळे मांस काडून घेतलेले आसा, थोडीशी आमटण घेतलेली आसा आनी बाकीचे प्रिपरेशनाक हांगसर लसूण घेतलेली आसा, 2 चमचे हरवो मसालो, 2 कांदे, 1 चमचो मीठ घेतलेल्या, 1 चमचो हळद घेतलेल्या आनी हांगसर आले किसून घेतलेल्या. हळद आनी मीठ कमी घेतला कारण ऑलरेडी बांगडे शिजताना आमी घातलेले आसा आनी हांगसर 1 ताती घेतलेल्या. सो हे आसा आमचे बाकीचे आतां प्रिपरेशन करपाचे साहित्य. तर फ्रेंड्स, आतां आमी जे साहित्य घेतला ते बांगड्यांच्या मांसान सगळे मिक्स करून घेवया. पयलीं आमी घातला ताती, तेज्या उपरांत कांदो ॲड केला, मसालो लसूण, आनी लास्ट उरला हळद आनी मीठ. हे सगळे मिक्स करून घेवंक जाय. आमटण आनी आमटणीचे उदक घातले का एक गोड आंबट असो टेस्ट येता बरो. आनी हे जे सगळे आहा ते एक मिक्सचर करून घेवंक जाय, सगळे मिक्स करून घेवंक जाय बरें. सो पळोवंक शकता मिक्सचर आमचो सगळो. ते बरे मिक्स करून घेतले आमी, तांती बीन सगळे जे इन्ग्रेडियंट्स आसले ते बरे मिक्स करून घेतले. आतां आमी घेवया हे फ्राय करपाक. फ्राय करपाक लागून हांगसर आमी रवो घेतलेलो आनी रवो लायला का बरो क्रिस्पी जाता कटलेट आमची. कटलेट फ्राय करपाक हांगसर तेल ॲड करता 2 चमचे. कटलेट फ्राय करतना चडूय तेलाची गरज पडना, डिपेंड आमचेर आसता. सो आमी चड ॲड करिना तेल. आनी कटलेटीचे अशे बॉल करून घेवंक जाय. तेज्या उपरांत ते रव्यान घालून अशे प्रेस करून घेवंक जाय, पळोवंक शकता तुमी.
सो अशें बरें प्रेस करून घेवंक जाय. बारीक सो बाकीचे बीन आमी घालून घेवया. कटलेट घातल्या उपरांत हलके हलके प्रेस करूंक जाय. मागीर फ्रायूय बरें जाता ते. तुम्ही पळोवंक शकता कटलेटीक एका सायडीनसून बरो कलर येयल्लो आसा. बरी फ्राय जाल्ली आसा ती. सो आता दुसऱ्या सायडीनसूनय आमी फ्राय करून घेवया. तर फ्रेंड्स तुम्ही पळोवंक शकता आमची कटलेट एकदम रेडी आसा. आणि कटलेटीची रेसिपी आवडली आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. कमेंट करूनय सांगा रेसिपी कशी आसली ती. बाय.